गोंय म्हळ्यार फकत दर्यादेग सोरो आनी पार्ट्यो हे चित्र गोंयांत येवपी दर एका पर्यटकांच्या मनांत कोरिल्लें आसा. मात हो दृश्टिकोन बदलून देशी तशेंच विदेशी पर्यटकांक गोंयचो गांवगिरो वाठार आनी ताची सैमीक सोबीतकाय दाखोवपा खातीर अनिल प्रियोळकार हाणें प्लांटेशन टुरिजमाची कल्पना हाडली. ताच्या कल्पनेंतल्यान फोंडें सावयवेरें वाठारांतलें सावय प्लांटेशन, आल्लकेरीचें ट्रॉपिकल प्लांटेशन, कुट्टीचें सहकारी फार्म आनी खांडेपारचे नंदनवन फार्माची निर्मिती जाल्ल्याचें प्रियोळकर सांगता. पळयात खासा रिपोर्ट. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत आशिल्ल्या सैमीक सोबीतकायेचो वापर करून पर्यटकांक कशें आकर्शीत करप हाचेर विचार करून प्लांटेशन टुरिजम सुरू करपाची कल्पना अनिल प्रियोळकारान हाडली. प्लांटेशन उबारपाच्या संकल्पने विशीं प्रियोळकार हांणी म्हायती दिल्या. पळयात. प्लांटेशन हा मुंबय आशिल्लो. 20 वर्सां मुंबय काडली हांवें आनी तेन्ना पासून दिसतालें गोंया खातीर कितें तरी करूं जाय. म्हळ्यार गोंयांत कितें तरी करुया. गोंय केलें भाच्याचें म्हणजे सचिन शेटये सावय प्लांटेशन थंय गेलो, थंय करुया, तांच्या बरोबर रावलो. पूण खरें मेन शिकलो हांव थंयच सावय प्लांटेशन. कुळागर कितें ताचे पयलीं म्हाका थंय कुळागरांतलें जेवण आसता. एक भटाची फॅमिली येता, थंय जेवण करता, ते जेवता, तें म्हाका खूब आवडटालें. ताजे वयल्यान ही केलें कुळागर म्हणून पयलीं. मागीर दिसलें सचिनय म्हणलेलो हांगा कोण येता आपुणूय जेवण दिता तांकां सगळें. थंय बुन्याद खरी हे प्लांटेशनची घालपाक क्रेडीट गोज टू सचिन आनी सुदेश म्हणजे भाचे. मागीर थंय 7 वर्सां सारकें एस्टाब्लीश तांचें वेवस्थीत जालें सगळें एकूच प्लांटेशन. मागीर तांचोच एक रिलेटीव दुसरे कडेन ते कितें करतालो ट्रॉपिकल, तो म्हजे कडेन आयले की आमचें कितें कर म्हणून ते ट्रॉपिकलांत पावलो. ट्रॉपिकलचें ल्हान तें आशिल्लें 2च दांडे. मागीर थंयच्यान सहकारी आयले, तांणी विचारलें तूं येतालें अशेंच कित्याक करुया आमचे कडेन सगळीं झाडां पेडां आसा म्हणून सहकारीत पावलो. थंय 10 वर्सां रावलो. पूण म्हजें बेसीक सगळें विलेजींत कितें तरी करुया विलेजींत आनी थंयच्याच लोकांक काम दिवचें. कित्याक तांकां सरकारी नोकऱ्यो थंय पर्यंत मेळना. कितें तरी काम दिवया आनी हें म्हज्या मनांतलें हें घेवन हांवें विलेजींत करची, थंयच्या लोकांक काम दिवचें म्हणून म्हजे कडेन आमचे कडेन सगळे पळय गोंयकार सगळे कडेन कोण दुसरे ना गोंयकारूच. कॅन्टिनांत वच गोंयकार, शॉप फ्लोरचेर गायड गोंयकार, ऑफिसांत गोंयकार सगळे. सो आयज मेरेन ह्या चारूय प्लांटेशनान मेळोन सादारणपणान कितल्या गोंयकारांक तुमी रोजगार संदी उपलब्ध करून दिल्या? म्हाका दिसता अजून पर्यंत 250 ते 300 डायरेक्ट म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ह्या हातूंत आतां तुमी मेजता. आतां चड मेजतले पूण हांव आसतना ह्या प्लांटेशनान 250 ते 300 भितर तांकां कितें आवडटा युरोपियन हांकां कितें आवडटा एक गोंयांत इंटेरियर कितें आवडटलें तांकां म्हणून चर्च घाली आनी एक टेंपल घालें. तें वेरेचें टेंपल घालें. ताका एक हिस्ट्री आहा वेरेच्या टेंपलाक आनी तो तें पार्टली सबमर्ज्ड इन वॉटर उदकांत आसा. तें देवूय असो न्हिदिल्लो आसा सगळो. हें एक वेगळें तांकां पळोवंक मेळटलें म्हणून थंयच्यान तें स्टार्ट केलें हांवें सगळें. तें सगळें हें सावय पासून आतां पळय बाकीचे कडेन पळयतले सगळें तेंच रेप्युटेशन. मेळ पळय न्ही टेंपल ही वरायटी मेळूं लागली म्हणून तांणी तें 25 किलोमिटर फ्रॉम पणजे सावय येवपाचें. मागीर प्रत्येकान एक्सटेंड केलें. बिजनेस वाडलो, ट्युरिजम वाडलें, एक्सटेंड केलें आनी ताका लागून बाकीच्यांनी जल्म घेतलो. पूण इतलीं प्लांटेशनां आतां जी हांव वचतच करया ही 4 तर प्रत्येकाचें एक स्पेशालिटी म्हणून आसता. लेआउट जो आसता न्ही तो एक आसा. प्रत्येक प्लांटेशनची एक स्पेशालिटी म्हणून आसा. सावय प्लांटेशनची वेगळी, ट्रॉपिकलची वेगळी, सहकारीची वेगळी, नंदनवनची वेगळी. ते आयले आलू गोमेश पेरे TCI ट्रॅव्हल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट चार्टर. तांणी हें सगळें आमकां काय रशियन कळना
पूण तांकां इंग्लीश कळटालें, इंग्लीश आनी रशियन. तांकां आमचो इंग्लीश गायड घेवन वतालो तांकां भितर प्लॅन्टेशनार, आनी तांची नांवां बिवां सगळीं तांकां सांगप इंग्लिशीन. ते रॅप आसताले कोण प्लॅन्टरी एपाचे, आत्तां हें तें आयलां तें रॅप. ताका सांगतकीर इंटान तें एक्सप्लेन करताले ओके तांकां, ओके आनी ते आमचे गायड आयकताले. हां आस्ते आस्ते गायड तांचे फ्रेंड जाले. फ्रेंड जातकच ते तांचे कडल्यान ती ही शिकले भाशा. ओके दोग जाण गायड आसताले. दोगा जाणांनी आपले बरोबरच्या शिकून 4 जाले, मल्टिप्लाय जायत रावले. ओके आनी हें स्टार्ट जालें फ्रॉम 2002 सहकारी स्पायस फार्माक. आनी मागीर गायडांक दुसरे कडेन कोण रशियन वता थंय ऑफर येवं लागली. ते सोडून वचून ह्या बोमले वयले त्या बोमलेर दिले. अशें हें स्प्रेड जालें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर शेखर नाईक.